हॅलो अँड वेलकम. दिस इज अ व्हेरी अनयुजुअल इंटरव्यू. आम्ही अशी एका वास्तू मुखार उबी आहात. त्याची वय 400 वर्सां परस चड आहा. टू बी प्रिसायज 409. आणि तुम्ही जर आता पळयलें आणि जो टूर आमी करतले जाल्यार ती वास्तू जितली इतिहासीक आसा तितलीच आता रिनोवेशना उपरांत ती कितली अट्रॅक्टीव जाल्या ताजी तुमकां जाणीव जातली. आमी आग्वाद किल्ल्याच्या भायर आसात आणि भितर कितें कितें जालां. एका काळात जेल आशिल्ली, त्या जेलाचें रुपांतर आज कित्या भितर जालां तेंय आमी पळयतले. आणि हे टूर घेतना आमकां एक सेलिब्रिटी गायड मेळ्ळा. अँड दॅट सेलिब्रिटी गायड इज नन अदर दॅन MLA ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी, मिनिस्टर इन द कॅबिनेट मायकल लोबो. मायकल बाब, पळयतकीर बरें दिसता. कितलो खर्च आयलो? सेंट्रल गव्हर्मेंटान हेका सगळे पयशे दिल्ले आहा आनी टोटल खर्च जो दिल्लो आहा हो 25 कोटी आहा. आनी खऱ्यांनीच पयले फावटी अशें बरें फिलींग येता की जे आदले काळान जे बांदलेले 450 वर्सां 500 वर्सां जाली ह्या मोन्युमेंटाक, जो फोर्ट आग्वादा म्हणटा आमी, किल्लो आमचो. आनी किल्ल्याचेर ही जेल जी सुरवात जाल्ली पोर्तुगीजांनी ही चालू केल्ली. पोर्तुगीजाच्या उपरांत इंडियन गव्हर्मेंटान, जो आमचो गोंयचो सरकारान आहा, तेणी पासून ही जेल तशीच दवरली. आनी तेजे उपरांत ही मोडपाक पावल्ली. जेन्ना ही जेल म्हणून गेली, म्हणजे सरकारान सांगलें की कोलवाल्यो आसा, ती जेल रेडी जाली. ही जेल सारकी मोडपाक आसली. कांय गजाली अश्यो जाताल्यो की ही जेल काडून और पार्ट ऑफ द मोन्युमेंट किल्लो काडून हो हॉटेलाक दिवया आनी ते हॉटेल बरें करतले आनी ते हॉटेल म्हणून चलयतले, सरकाराचे तिजोरेन पयशे येतले. तेन्ना आमी आदले मुख्यमंत्री आमचो लक्ष्मीकांत पार्सेकर आहलो आनी डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर, तांकां सांगलें की हो जेनरेशन नेक्स्टाक हो दवरपाकूच जाय आनी हेची मरामत करपाक जितके पयशे लागतले ते आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटासून मागया. आमचो बाब निलेश काब्राल डायरेक्ट सांगूंक लागलो की सर, लेट अस बूक द प्रपोजल. तितून निखिल देसाय आमचो जो GTDCचो MD आहा, तेणें इमिडिएटली सगळी कारवाई चालू केली आनी आमकां 2099 हे पयशे मेवले. आतां ही जी दिसता आमकां हांगा रिसेप्शन म्हणून बरयल्लें दिश्टी पडटा, कॉफी शॉप दिश्टी पडटा. कितें आशिल्लें हांगा आनी कितें जालां? आदीं हिंगासर तेंचे बॅरेक्स आहले. हे जे आमचे जेल गार्ड आहले तेंचे हे बॅरेक्स, ते हिंगा रावताले. ड्युटी टर्न शिफ्ट जाले उपरांत ते हिंगा रेस्ट करताले आनी हे आख्खे तेंचे अंडर आसले, जेल बॅरेक्साचे अंडर, म्हणजे जेल गार्ड म्हणटात तेंकां. आनी आतां हेंचे हिंगासर आमी रिसेप्शन केल्लें आहा. रिसेप्शनाचे भायर आमी कॉफी शॉप करतले, सोविनियर शॉप करतले, गोवन हँडीक्राफ्ट जे आयटम आसतले ते हिंगा इकते गेल्ले वयतले. आनी तेजे भायर जे आदले जे स्टॅच्यू आहले बलिदानाचे, आमी पयलो थंयचो स्टॅच्यू सेम आसा, तुम्ही नवीन रेप्लिका तयार केला? हांगाय हो ओरिजिनल परत एक रेप्लिका तयार केला. व्हॉट इज द आयडिया? आमचे आदले जे इतले काळाचे आदले स्टॅच्यू जे आदी ते माती आणि शिमीट म्हणजे चुनो सगळे मिक्स करून ते करप, तो स्टॅच्यू म्हणजे बलिदान दिल्ले पळय ते फ्रीडम फायटराचो हो इतिहासीक स्टॅच्यूचो एक रेप्लिका तयार केला. हो नेवो केला हो आदलो. कित्याक
जेन्ना जनरेशन नेक्स्टाक दाखोवपाक पडटलें तेन्ना हो जेन्ना आमी भायर दवरला एक्सपोज टू रेन तेन्ना हो उरतलो काय इतले फुडें त्या खातीर आमी आनीक फायबर ग्लासान केल्लो आहा भितर तितून शिमीट ओतयल्ली आहा आनी तो थिंगा दवरलेलो आहा सो हे जनरेशन नेक्स्टाक उरपाक जाय मेन इम्पॉर्टन्स कितें आहा ह्या किल्ल्याचो इतिहास जो फ्रिडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया 1947चे पयलीं जे आख्खे इंडियेचे फ्रिडम फायटर्स आसले खुबशे जाणांक हिंगा हाडून घातलेले ह्या जेलीन हाडून दवरलेले म्हणजे ट्रान्सफर ऑफ प्रिजनर्स दॅट इज प्रिजनर्स कसले हे आमचे फ्रिडम मुवमेंटाचे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हिंगा हाडून दवरलेले फ्रॉम वन दीस टू द अदर म्हणजे ब्रिटीश एम्पायर टू द पोर्चुगीज कॉलोनियल एम्पायर तेणी हे प्रिजनर्स हाडलेले हिंगा आनी तेजे उपरांत लिबरेशनाक आमच्या गोंयच्या लिबरेशनाक जे आमचे लोक झगडले फ्रिडम फायटर्स झगडले तांकां हिंगा हाडून हे बंद करून घातलेले हे आमी मेन कितें दवरला हे सगळे वस्तू जे आदले आहा ते तशेंच दवरल्या खाली आमकां नवे सेम दवरूंक मेळोंक ना नवे सेम दवरूंक मेळना कित्याक हिंगासर माकोड खूब आहा जे माकोड आहा ते बरे व्हडले सायजीचे आहा ते डायरेक्ट उडी मारता आनी नवे फोडून उडयता सो दीस वॉज द ओन्ली थिंग वॉट वी हॅड टू चेंज बिकॉज इट हॅज टू रिमेन आनी हे लॉंग लास्टींग आहा हेजेर माकोडूय उडकी मारल्यार कांय जायना हेका सो हे एटलिस्ट एक 40-50 वर्सां येवचे म्हणून हे आमी फायबराचे रेप्लिका रावंड नवे घातलेले आहा बाकीचे सगळे वस्तू सेम आहा आनी पिरियडिकली आमी हेचें इन्स्पेक्शन करून हांव एवरी वीक एवरी 10 days हिंगा येतालो पळयतालो काम खूंय फुडें पावलां पळय खूब जाणांचें बरें योगदान आहा बरें काम केलां इंजिनियरांनी आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तेंच्यांनी हेल्प केला आनी मेन म्हणजे आमी लॅटरायट यूज केला आदी जो लॅटरायट आसलो जो मोडोन पडलेलो सकला तो पासून उबारून वयर हाडलेलो आहा एक पोर्तुगेजाचे जे त्या टायमार फातर हाडलेले पोर्तुगेजाचे पयलीं पासून फातर हिंगा हाडलेले ते काडून आमी वयर बांदकामाक यूज केल्ले आहा 2-3 स्पेशलिटी आसा हांगा ते एक करून त्या स्पेशलिटीचेर या बट बिफोर दॅट प्रायम मिनिस्टराक तुमी इनॉग्रेट करपा आपयतात कितें आहा हाजे फाटलो उद्देश की ह्या इनॉग्रेशन खंय तरी निवडणुकीची प्रचाराचो नाल्लय बरोबर फोडपाचो एक ग्रँड शो करपाचो असो एक उद्देश हाजे फाटलो आमचे जेन्ना उलोवप आसलें CMा कडेन की हो स्ट्रक्चर येदो व्हडलो मोन्युमेंट रेडी जाता जर रेस्टोरेशन जाता आनी हें इतिहासीक रेस्टोरेशन हेजे फाटल्यान इतिहास आहा आनी फ्रिडम स्ट्रगलाचो मुवमेंटाचो इतिहास आहा आनी इट वील डेफिनेटली गिव अ गुड फील टू द प्रायम मिनिस्टर दॅट वी आर रेस्टोरिंग समथींग वीच इज ऑल्सो ऑफ द इंडिपेंडन्स ऑफ इंडिया अँड रिलेटेड टू लिबरेशन ऑफ गोवा so these are the two movements which are joining hands together and we are restoring it and we are bringing it up to that level and showcasing it to the general public so the highest personality the highest dignitary of the government coming and inaugurating the renovated the restoration work is going to help us in a very big way for the people of Goa definitely that this is one of them त्या निमतान प्रचारही सुरू करतले ते आमची पार्टी तशें हे ना पूण मेन इम्पॉर्टंट कितें आहा हो इतिहास जो आमी सांबाळून दवरला फॉर द जनरेशन नेक्स्ट हो विचार आसलो तेका प्रायम मिनिस्टर येवन इनॉग्रेट करप म्हणजे तेजो इम्पॉर्टन्स आनीक वाडटा हे जेन्ना रेस्ट्रिक्शन केलें इवन एक कॅनन्स जे आमी पळयता देर आर लॉट मेनी हियर So how many have you been able to rescue? All. Some had fallen down also. ते आमी उबारल्या आनी तुमी जो तर पयलेचे फोटोग्राफ हेजे पळयशात कित्याक हेचेर आमी स्लायड शो करून दवरलेलो आहा तुमकां आयज ना फाल्यां हो तुमच्या न्यूजाचेरूय येतलो ओवरऑल दुसऱ्या न्यूजाचेरूय पावतलो तो आनी तेन्ना कळोन येतलें की तुमी आदी कंडिशन हेजे कशें आसलें आनी आतां कितें जालां पळय तें आनी हो जो कॅनन जो आहा हो दीस इज समवेअर इन 1914 हेचो त्या हेचो अबाउट 600 years जाले तेका एक 500-600 years जाले आदी इतलो पयलीं तयार केल्लो तेजे उपरांत हिंगा हाडला
तेजे उपरांत हे खाली न्यू जाल्ले हा But I think हे कॅनन आदी धाकटे हेचेर आहले this is modeled on the similar या सेम आदी अशेंच आसले तेजेरूच घातला पूण हे ओरिजिनल पूण हेका रेस्टोरेशन केल्लें आहा रेस्टोरेशनाचें काम हेका केल्लें आहा कंप्लीट आनी हेचे थोडे कॅनन बॉल्स बसून आहा फुडें ते आमी दवरलेले आहा दाखोवपाक सगळ्या लोकांक आनी ही हँडिकॅप फ्रेंडली केल्लें आहा हे आदीसून अशेंच आहलें हेका चेंजीस कांय करूंक ना पूण मेन जे म्युजियमान वचपाक जो आमी वाट बसून केल्या ते हँडिकॅप पर्सन बसून हिंगा येवन ह्या म्युजियमान भितर वचपाक शकतलो अशें आमी केलां मायकल बाब आतां फ्लॅग पोस्ट जर पळयलो न्ही बरोच व्हडलो दिसता टेल अस अबाउट दॅट See, we decided that a flag post to this historical monument should come because this was the place of the freedom struggle of Goa in India also earlier. So, a tallest flag post in the state of Goa is this. आणि हिंगासोर tricolor जो अनवेल जातलो that will be done by the honorable prime minister. अशें आमी येवजिलां की इतिहासीक जाग्याचेर हय इतिहासीक जाग्याचेर द ट्राय कलर वील बी अनफोल्ड एंड द लारा जी आसा ती लारा सो लॉट ऑफ पीपल वील कम बाय बोट या बोटीचेर येतले धाकटे आनी तो तेजो फोटो काडून वयतले ये इतिहासीक जातले इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग वे इट इज डन बट टेल मी वन थिंग ह्या हाजेर म्हाका एक गजाल लक्षांत येता की अशी गोंया भितर आनीक कितल्योश्योच वास्तू आसात जांकां रिस्टोरेशनाची गरज आसा प्रिजर्वेशनाची गरज आसा प्रोटेक्शनाची गरज आसा ह्या निमतान ही आमी सुरवात म्हणूं येता काय हे मायकल लोबोच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक आसा मायकलाक इंट्रस्ट आसा म्हणून मायकलान केलें बाकीच्यो सगळ्यो गेल्यो सोडल्यो वाऱ्यार अशी परिस्थिती कारण आनी कितलेशे फोर्टी आहा गोंया भितर थंय ती झाडां वाडल्या ती जर पळयली थंय जी दशी जाली ती जर पळयली त्रास जातात सी एक गोंयकारांनी उगडास दवरपाक जाय की आमचो रेज मागुसाचो जो फोर्ट आहा हो फोर्ट पयलो आमचो गोंयचो कोण तरी लंडनाकसून येवन म्हणजे युरोपियन नॅशनल येवन हिंगासर पयशे मोडटा रेस्टोरेशनाक म्हणजे लव फॉर दीज मॉन्युमेंट्स लव फॉर दीज हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री अँड लव फॉर दीज आर्टिफॅक्ट्स वीच आर इनसायड इज ट्रेमेंडस म्हणजे आख्खे संवसाराच्या लोकांक जाय रेस्टोर केल्ले सो आमी गोंयकारांक आमची ही आमचे दायज आमचे हे गिरेस्काय कित्याक आमी रेस्टोर करचे न्हू त्या खातीर आमी हो सांगलें हो किल्लो हो पार्ट ऑफ द किल्लो हो इतिहासीक झेल हे फ्रिडम स्ट्रगलाचो जो मोन्युमेंट आहा हो आमी रेस्टोर आमी करया आनी रेस्टोर करून आमी दवरया फॉर द जनरेशन नेक्स्ट दाखोवपाक की ह्या जेलीन कोण कोण फ्रिडम फायटर हाडून घातलेले कोण कोण इंडियेचे सगळी माहिती हांगा आसतली आमी सांगला सगळे फ्रिडम फायटराचे नांव ह्या जेलीच्या ओंटीचेर येवपाक जाय सेकंडली लायफ सायज स्टॅच्यू ऑफ दीस प्रॉमिनंट फ्रिडम फायटर्स राम मनोहर लोहिया टी.बी. कुन्ना आनी तेचे भायर आनी कोण कोण आहात तेंचे जावपाक जाय आनी असो जे रेस्टोरेशन आयज आमी केला ते आमी म्हणटा गोंयान आनी कितें आहा पळोवपाक बिचीस जाले दूधसागर जाले एक दोन तीन जी हेरिटेज आसा त्या हेरिटेजाचो केन्नाच आमी ट्युरिस्टाच्या किंवा टुरिजमाच्या दृष्टिकोनांतल्यान विचारच केलो ना आयज जो रेज मागूस किल्लो रेस्टोर जाता तेचे भायर आयज आमचो हो किल्लो रेस्टोर जाता अशें म्हाजे हिसपान गोंयभर जितके काबदी राम आसूं ते आमचे वागातोरचो किल्लो आसूं तो आमचो हिंगा आमच्या मोया एक किल्लो आहा तो आसूं हो आमचो आल्दोना खोर्जुये फोर्ट आसूं म्हणजे हे सगळे जे किल्ले आहा आख्खे गोंयभर हे सगळे रेस्टोरेशन करून दवरपाची आयज गरज आहा किल्ल्याचो इतिहास आहा आनी इतिहास बरोवन दवरपाक जाय आमी हिंगासर बरोवन दवरतले इतिहास
केन्ना बांदलेलो, केन्ना कितें जालें, वॉर कशें जालें, केन्ना अटॅक जालो, केन्ना आनी कितें जालें. हांव मायकल आदी सदांच म्हणटा, आय स्पोकन टू दीस एटलीस्ट टू 2-3 चीफ मिनिस्टर्स ऑल्सो. तुमच्याय कडेन म्हाका दिसता केन्ना तरी उलयल्लो की आमच्या राज्याक देशा परस वेगळो इतिहास आसा, देशा परस वेगळो लिबरेशन मुवमेंट आसा, आनीक फ्रॉम कल्चरली आउटलूक वायज आमचो विचारय तुगेले भरपूर प्रोग्रेसीव आसात. अशा एका राज्याचो इतिहास जेन्ना इतलो पावरफूल आसता तेन्ना म्हाका सदांच एक दिसता, एक गोंयकार म्हणून, की आमचे कडेन एक लिबरेशन मेमोरियल आसपाक जाय. जें लिबरेशन मेमोरियल बांदपाचो म्हाका दिसता आज मेरेन केन्नाच विचार जालो ना. आमचे कडेन पणजे येदी व्हडली पालास आसा, राजभवन इटसेल्फ इज अ व्हेरी 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 प्रॉमिनंट मॉन्युमेंट ऑफ हिस्ट्री. आग्वाद आसा, कितलेशेच किल्ले आसात तुमी सांगले. तुमकां दिसता ह्या दृश्टींतल्यान गोंयच्या इतिहासाचें, आनी हांव फक्त लिबरेशना पुरतो मर्यादीत म्हणना, गोंयाचेर ज्या ज्या राजवटींनी राज्य केलें ह्या सगळ्या गोंयचो इतिहास विथ अ मे बी बॅनर ऑफ लिबरेशन मेमोरियल गोंयाक भितर उबी जावच्यान ते अशा एका वास्तू भितर उबी जावचें दिसता. 60 years ऑफ लिबरेशन ऑफ गोवा जेन्ना आमी सेलेब्रेट करता, आयज आमकां हो इतिहासीक किल्लो आनी हे फ्रिडम स्ट्रगलाचे हे जे आहा ते आमी आयज दाखोवंक शकता लोकांक की आमी हे रेस्टोर केले. आनी हितून भितर जो सावंड एंड लायट शो जातलो तेचे वयरसून आमचे स्ट्रगल, गोंयचे फ्रिडम मुवमेंटाचे स्ट्रगल आनी इंडियेचे जे लोक हाडून, जे फ्रिडम फायटर हाडून हिंगासोर जे घातलेले पॉलिटिकल प्रिजनर्स, तांकां हिंगासोर हाडून बोनकोणीन घातलेले, तांकां आयज आमकां हिंगासोर ह्या इतिहासीक जाग्याचेर पळोवंक मेवतले. म्हणजे आख्खो सावंड एंड लायट शो. एक वेगळें लिबरेशन मेमोरियल गोंयांत आसपा जाय काय अशाच एका वास्तू भितर ते तयार करपा जाय? हे म्हाका दिसता द मेन लिबरेशन मुवमेंट ऑर हिस्टॉरीक मुवमेंट जो गोंयाचो आदी स्टार्ट जाल्लो स्ट्रगल तो हिंगासरूच दाखोवपाक जाय आमकां. जे जनरेशन नेक्स्ट टायम दाखोवंक जाय पळय ते लिबरेशन मेमोरियल तयार जावचें. पूण तेचे भायर जितके किल्ले आहा गोंयान, जितके हिस्टॉरीक स्वताचो इतिहास, हय ते हांव मागता सगळ्या आमदारांनी तेचेर विचार करचो, जे जे भागान ते आहा, आनी तेंच्यांनी आपले एक फायल तयार करची. आनी हे फायलीनसून जाता जाल्यार आमचो प्रायम मिनिस्टर जो तर ह्या म्हयन्यान येता गोंयान, फुडल्या म्हयन्यान येता, तेज्या हातीन तेजे पर्सनल OSD सेक्रेटरी कोणा तेजे कडेन हे फायली दिवच्यो की गोंयान खुबशे वास्तू अजून इनकम्प्लीट आहा, आमकां पयशांची गरज आहा, आमकां फंडाची गरज आहा. डेफिनेटली प्रायम मिनिस्टर जो तर आमचे कडेन आनीक 15 किल्ले आहा, 15 किल्ल्यांसून म्हाका दिसता एटलिस्ट एक 3-4 वा 5 पासून किल्ल्यांक तो पयशे दिवंक शकता. व्हडलेशे काय जावचे ना ते इतलेच बरे तरेन आमच्यांनी परत उबी करपाक जाता. एक 20-20 कोटीत आसूत जाल्यार आमकां एक 500 रोकडे 100 कोटी दीत जाल्यार 500 रोकडे करूंक जातले. पूण हे म्हाजे हिसपान आमदारान, प्रत्येक आमदारान जे हितून आहा, आमचो वागातोर फोर्ट आहा, वागातोर फोर्टाचे फायल हांव तयार करता आनी प्रायम मिनिस्टराच्या हातीन हांव दिता. हे शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा. म्हणजे अशे प्रत्येक आमदार विचार करून दीत जाल्यार म्हाजे हिसपान हे जे काम आमचे डिलॅपिडेटेड कंडिशनान आहा, म्हणजे जे किल्ले, जे हिस्टॉरीक मॉन्युमेंट्स डिलॅपिडेटेड कंडिशनान आहा ते आमकां सारके करपाक खंय तरी फंड मेळतलो. इतिहासा कडेन संबंधीत खंयचोय मॉन्युमेंट किंवा वास्तू ही बाबत परिस्थिती भितर आसप इज वा आमचो गुन्यांव, आमच्या जनरेशनाचो गुन्यांव. आनी आज जेन्ना तुमी आसात आमदार म्हणून, मंत्री म्हणून, तेन्ना म्हाका दिसता फक्त स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरती न्ही, हे मातशी बाकीच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरती ही नदर आसची पडटा. कांय गजाली खातीर नदर आसची पडटा, जावचें अशें दिसपाक जाय. कांय तुमगे आमदाराक हें म्हत्वूच कळचें ना, कांय आमदाराक तुमचे सारकें म्हत्व कळटलें. सो ही जी गजाल आसा ती फाटल्यान लागून तुमी गोंया खातीर करून घेतले काय कितें? सी हांव कितें म्हणटा, काय आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी मेतेर जाता, हेरिटेजाची बाबतीकय तुमगेले मेतेर जाता येता, तशें ते थोडे जाण म्हणटलेच. पूण हांव आमचे किल्ल्या वयल्यान फार तांचेर
सातूय आमदारांक हांव सांगता पयलीं बार्देजाचे आमी फायली तयार करुया. आमचो वागातोर एक आहा तो जालो शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, आमचो जालो कलंगूट, सालिगांवचो जालो रेज मागूस तो ऑलरेडी रेडी जालो. तेजे भायर आहा आमच्या कोरजुया म्हणजे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी. सध्या बार्देजाकच मेतेर जाता म्हण. हय हय पूण सद्याक हांव आमच्या आमदारांक सांगता आनी भायरूय आमदारांक सांगता, हे आमचे एक इतिहासीक कॉपेल जे पोर्तुगेज जेन्ना गोंयांत येयले आनी तेन्ना तेंच्यांनी जी झेल म्हणून वापरपाक चालू केली, तेणी हें कॉपेल हिंगासर बांदलेलें. आनी तेजे सायडीक टेम्पलूय आसा, तें आदिसून आहा. आनी ते भितर आसले तेच जाग्यार म्हादेवाचें टेम्पल तेंच्यांनी सांबाळून दवरलेलें आहा. आनी हे कॉपेल बरें हिस्टॉरीक आहा. तितून भितर तुमी पळयशी जाल्यार स्टॅच्यू जे आहा ते भरपूर आदले आहा आनी रेस्टोरेशन तेजें सारकें ते भशेन आमी केल्लें आहा. पूण हेचे भायर डिटेलिंग आनीक करपाक जाय. तेका आमकां आर्किओलॉजीचो जो आर्किटेक्ट आहा, जे आर्किटेक्टान एक डिजायन आनी एक बरो कारिगर दिवचो पडटलो, स्पेशली ते कार्विंग जे आहा तेका डिटेलिंग करपाक. आतां आमी हें बेश्टें रेस्टोरेशन केलां इनॉग्रेशना खातीर, पूण हें डिटेलिंग करचें पडटलें. कित्याक हो जो आल्तार जो आहा हो खूब आदलो. म्हाका दिसता तेका 400 वर्सां तरी जाली आसतली. हय हय हय. तितून भितर सायबिणीची इमाज आहा ती आदली आहा, इतिहासीक. थिंगा वयर एक क्रुसिफिक्स आहा तो हाडून सोंपला, आतां ते हितून घालूंक जाय. तो आहा वयर, तोय भरपूर आदलो आहा. मायकल बाब, कॉपेल पयलें तुमी थंय देवळाचो उल्लेख केल्लो आनी हांगा ही मुर्ती, विठोबाची मुर्ती आमकां दिश्टी पडटा. आनी तेंय बी जर डिटेलिंग पळयलें मुर्तीचें आनीक जर ताजी एज जर पळयली जाल्यार ही बी भयंकर पोरणी दिसता. सो कितें प्लान आसा हांगा? हिंगासर ह्या जेलीन आदिसून आसलो आनी रेस्टोरेशनाच्या टायमार ताका काडून त्याच जाग्यार परतून घातला. आनी आमचे कॉपेल आनी हें धाकटुलें देवूळ. सो जे इनमेट्स आसले आदिसून पोर्तुगेजाचे काळांचे ना, हें तितलें पोरणे न्हू, पूण म्हाज्या हिसपान हें त्याच टायमार केल्लें पोर्तुगेजाच्या टायमार. खाली हाका तुमी पेंटिंगूय परत केला? ना ना, हें तशेंच आसा. सो हांगा जो हें दिसता आमकां, हो जो डिजायन दिसता हो पयलींचोच, पेंटूय पयलींचो. पूण ही जी मुर्ती आहा हे आमच्या जे लोक क्रिस्तांव आसले ते थिंगा मागताले, हिंदू आसले ते हिंगा मागताले, पूण वांगडा मेळोन तेजे फेस्त कोत्ताले खंय ते. म्हाका उगडास आहा, म्हाका हिंगा एक आमंत्रण आसलें जेन्ना हांव आमदार आसलो पळय तेन्ना. जेलीन दोनूय वाटेन येयला, हांव फेस्ताकूय येयला सायबिणीच्या. सगळे हिंदू क्रिस्तांव वांगडा रावन, म्हणजे इनमेट्स जे आमचे कैदी आहा ते वांगडा रावन ते फेस्त करप. आनी आमचे क्रिस्तांव जितके आसले ते हिंगा येवन हेचे वर्साक एकदां वार्षिक देवाचे हिंगासर एक तेंचो दीस आसतालो, तेचे भजन आनी हें ते सगळें हिंगा बसून करप. आनीक एक गजाल बरोबर तुमी आशिल्ले त्या जाग्यार दवरला. हांव जस्ट लोकांक दाखोवपाक ती सांगता. इफ आवर कॅमेराज कॅन शो यू की विटेर उबो आसा विठोबा. तुमी जर फेस पळयलें, ही मुर्ती कितली पोरणी तें पळोवचें पडटलें. बट डेफिनेटली ताजी डिटेलिंग, ती गळ्यांतली माळ धरून, हातांतलो शंख धरून, आनीक तें तोंडावेलें स्मितहास्य, सो चेहऱ्यावेलीं एक्सप्रेशन सुद्दां जर पळयलीं जाल्यार दीस इज रियली रॅर. आनीक हें जर आमी रिस्टोर केलें ना जाल्यार आमी कितें रिस्टोर करतले हो म्हाका दिसता प्रश्न. आनीक मायकल बाब, इज व्हेरी इंट्रस्टींग. तुमकां दिसता की हांगा देवाची मुर्ती आसा आनीक त्या रुमाक पळय कादोयेचें दार आसा. सो इट्स अ व्हेरी इंट्रस्टींग पीस ऑफ फॅक्ट, इंट्रस्टींग पीस ऑफ हिस्ट्री जो आज हांगा रिस्टोर जाता. दीस इज बरेक नंबर 3. म्हाका दिसता हांगा ताजी स्पेसिफिकेशन एकोमोडेशन 20 प्रिजनर्स आनीक प्रेझेंट कितले ते बरोवपाचें हांगा हें आसा. चॉकान बरोवपाचें कितलें आशिल्लें तें. आनीक हो प्रिजन सेल म्हाका दिसता कोणूच जेन्ना खरीच जेल आशिल्ली डेफिनेटली हांगा येवपाक कोणें सोदची न्ही आनीक येवपाचो प्रयत्नूय करप न्ही. बट आतां इट इज अ पीस ऑफ आवर हिस्ट्री. तुमकां दिसता की
हो जो ऐस पयस हॉल आसा आनी भायर जशें आमी तुमकां दाखयलें थंय बरयलां की 20 प्रिजनरां खातीर तांची रावपाची वेवस्था सगळें हांगा आसताली आनी वाशे बिशे म्हाका दिसता मागीर आय थिंक दीज आर ओल्ड वन्स ओनली ओल्ड वन सगळे ओल्ड हे तुगेले हे सगळे ओल्ड खाली नवे काडून ते या सो आय थिंक दॅट इज व्हेरी व्हेरी क्रुशल तर हांगा कैदी आसताले हे मायकल बाब ह्या सेला विशीं सांगात कारण ह्या इतिहासीक सेला विशीं तुमी सांगिल्लें बरें हो सगळ्यान इतिहासीक सेल आमचो फ्रिडम फायटर राम मनोहर लोहिया ह्या लोकांपान ताका हाडून घातलेलो त्या टायमार आनी तो कितलोसोच तेंप हिंगा उरलो आनी तो हिंगा आसता पळय तेन्ना ताका एक धाकटुलो जागो दिल्लो हिंगा टॉयलेट कसो केल्लो तेंच्यांनी बुराक कित्याक ताका भायर दुसऱ्या प्रिजना वांगडा खंय मिक्स करिनासले असो इतिहास आहा हिंगासर ताका एक धाकटुलो आमचे आदले इंडियन स्टायलीन बेश्टो कोमोट टायप आनी तेजे पायप दोरयान आसले ते पायप आजुनूय आहा आनी राम मनोहर लोहियाचो म्हाजो डिमांड आहलो की तेजो लायफ सायज स्टॅच्यू ह्या सेलान आसचो आनी ह्या सेलान आसोन लोकांक कळपाक की राम मनोहर लोहिया जो फ्रिडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया आसलो पळय तो मनीस हिंगासर ह्या बोनकोणीन आहलो म्हणून आनी हो आमचो दीस इज आवर हिस्ट्री दीस इज वॉट वी वॉन्ट टू शोकेस एंड टेल द जनरेशन नेक्स्ट जी भुरगीं आयज येद्दीशी आहा जी आयज भुरगीं 1 वर्साची आहात ती फाल्यां 10 वर्साची आसतना तांकां कळपाक जाय स्कुलांसून तेंचें एक्सकर्शन हिंगा येवपाक जाय हो इम्पॉर्टंट पॉयंट आहा जे 1st to 10th पासून हय आपल्याक हांगा येवन पळोवपाक मेळपाक हय 1st to 10th जे स्कुलान म्हाजो भुरगो वयतलो तुजो भुरगो वयतलो त्या स्कुलान त्या भुरग्याक वर्साक ह्या 10 वर्सांनी जेन्ना तो 5वी ती 10वी नासतलो त्या 5 वर्सांनी एकदां ह्या झेलीन हाडून हो इतिहास दाखोवप आनी तांकां सावंड एंड लायट शो दाखोवन मागीर तांकां बालरथान परत आपल्या घरा व्हरोन पावप हें इम्पॉर्टंट आसा This is what we want. I wanted to always showcase what is required to be done. From where we come. Yeah, this is where we are all about. We have to know because if you go, we all have to know from where we come. Yeah. Because if you go internationally, this is all there. They have preserved for generations. कितलेच जाली वर्सां तेणी प्रिजर्व करून दवरला आमची हिस्ट्री खाली हिस्ट्री बुकान आसली करेक्ट आनी ती कोणाकूच दिसनासली तशी उबी जावपाक ही हिस्ट्री आनी ह्या जाग्याचेर आमी ती दाखोवंक सोदता आनी ही वॉल आसतली जी सावंड एंड लायट शो दाखयतली आख्खो फ्रिडम स्ट्रगल इंडियेचो पार्ट आनी गोंयचो ह्या वॉलीचेर दाखयतले आमी आनी सगळे जे फ्रिडम मुवमेंट जे आसले आनी जे फ्रिडम फायटरांक हाडून हिंगा हे बोनकोणीन घातलेले तेजो आख्खो हिस्ट्री हिंगासून दाखयल्ली गेली वयतली नॉमिनल चार्जीस आसतले फॉर द इंडियन ट्युरिस्ट एंड गोंयकारांक जाल्यार सारकें व्हेरी व्हेरी रिजनेबल प्रायस आनी स्टुडंट्सांक फ्री जे स्टुडंट्स स्कुलांनी सून हिंगा येतले बशी घेवन तांकां आख्खो झेल आदलो आमचो पार्ट ऑफ द फोर्ट आग्वादा मॉन्युमेंट दाखयतले जे इतिहासीक आमचो राम मनोहर लोहियाचे टीबी कुन्ना जे सेल वयर आहा ते दाखयतले आनी तेचे भायर हो सावंड एंड लायट शो दाखयतले सो दे वील नो वॉट दे आर स्टडींग इन द टेक्स्ट बुक मायकल बाब म्हाका आयची कार्यावळ थांबयतना म्हाका इतलेंच दिसता की म्हाका सदांच दिसता की हें लिबरेशन मेमोरियल आसचें तुमच्या फुडाकारान तें हांगाच जावचें आनी जेन्ना तुमी म्हळें की गोंय भरचीं भुरगीं हांगा येतलीं आनी आपलो इतिहास समजून घेतली आपूण खंयच्यान आयज इम्पॉर्टंट कितें हे लोकांक आमच्या कान्होयेच्या लोकांक म्हापशेच्या लोकांक थोड्यांक खबर आहा की थिंगा एक आदली जेल आसली तितून फ्रिडम फायटरांक घातलेले पूण कोण आनी कितें कांयच ना आमकां जाय वास्कोसून आमकां जाय कावेलोसी कोलवाचे लोक हिंगासर येवन हांगा येतकीर ती रियलिटी जाणवता त्या रियलिटीची आनी आपल्या इतिहासाची जाणीव जावप म्हत्वाचें मायकल बाब इतल्याचेर थांबता लिबरेशन मेमोरियल जावचें हांगा आनी तें अशें जावचें की देशांतल्यानच न्ही जाल्यार जगभरांतल्यान गोंयचो इतिहास पळोवपा खातीर लोक येवचे आनी तें काम तुमच्या हातांतल्यान घडचें इतलेंच मागता देव बरें करूं थँक्यू